एक म्हणा जाल्यार हांगासर केन्ना विजीट करतलो हांचे मनोबल करपाक वाडोवपाक आनी दुसरें म्हणा जाल्यार हो जो प्रश्न आहा एसेंब्लीन घालतलो काय ना फॉर हो जो प्रश्न आसा हो आमचो सावड्डे मतदारसंघाचो प्रेसिडेंट तुमच्या वांगडा बसला. ही वील आन्सर फॉर दॅट. आय बीन अ एक्स कॅन्डिडेट सो बट लिगल रिप्रेझेंटेशन फ्रॉम द पार्टी सायड गितेश बाब तुमचे कडेन उलयतलो. तो गितेश बाब तुमचे MLA बोरकाराचे हांगासर केन्ना येवपाचें ठरयलां आनी दुसरें म्हणा जाल्यार एसेंब्लीन हो मुद्दो मांडटले काय ना तुमची पार्टी. पयलीं म्हटल्यार आमचो जो हांव गितेश गांवकर सावड्डें कॉन्स्टिट्युन्सीचो प्रेसिडेंट तसोच धारबांदोड्या ZP कॉन्टेस्ट केल्लें. तुमी सांगलो तो क्वेश्चन म्हणजे विरेश बोरकर तो खंय कितें आसो जेन्ना आमचे गोंयकार त्रासान पडटा तेन्ना तो पावता आनी हांगा तो येतलोच. कित्याक आयज आमची टीम हांगा येयल्या पळय ती आमी टीम आतां ताका सांगतले. तशेंच आमचो जो प्रेसिडेंट आहा मनोज परब तोय येतलो आनी हो जो एसेंब्लीन जो तुवें म्हटलो एसेंब्लीन पॉयंट काडटलो एसेंब्लीनूय पॉयंट काडटलो. तसोच आमच्या लोकांक जे आमच्या मिराबागच्या लोकांक आहा तांकांय सपोर्ट करतले. तशेंच हांव आनी सांगूंक सोदतां की आतां 2 वर्सां जालीं हे आमचे मिराबागचे लोक ह्या जे BJPचे जे सरकार आहा ते आजुनूय वाट पळयता की केन्ना जातलें केन्ना जातलें. आजून जाल्लें ना. आतां ऑलमोस्ट आतां ते कंटिन्युअसली 7 दीस जाले स्ट्रायका बसलेले आसा. आयज तेन्ना 2 दीस कितें तांकां पंच येयलो दिसता आनी तांकां सांगलें की आमी तुमच्या वांगडा आसा सपोर्ट आसा आनी सरपंचानूच अशें कितें सांगलें दिसता तांकां. पूण आयज खंय आहा एक्चुली तेंच्यांनी डेली येवन बसपा जाय हांगा. चिंबलचो कशें बसताले तेंचो पंच तेंच्या वांगडा आसतालो लोकां वांगडा सपोर्ट करतालो तांकां तीग जाण तशें तेंच्यांनी येवन बसपा जाय हांगा. आनी तुमी सांगता की हे प्रोजेक्ट येता ते सेंट्रला सावन येता म्हणून. पूण आयज जो पंचायतीचो रायट आसता तो MLA सुद्दां नासना. जो पावर आसता तो तेंच्यांनी पावर यूज करूंक जाय. फाल्यां तुमी इलेक्शन येतलें जाल्यार ऑलमोस्ट तांगेलें आतां 1 वर्स कितें उरलां ह्या पिरियड कवर जातलो. फाल्यां जेन्ना तुमी इलेक्शनाचे वोटींग मागपाक कितें सेंट्रला वयतले लोकांच्याच पांय कडेन येवचें पडटलें न्हू. तर पंचांनी ह्या आमच्या मिराबागच्या लोकां कडेन रावपा जाय आनी जे 8 गांवांचे पंच लागता पळय तेंच्यांनी तांकां सपोर्ट करपा जाय. तशेंच दुसरी गजाल म्हणजे जो आमचो ZP आशिल्लो आतां एट प्रेझेंट ZP आहा मोहन गांवकार. लास्ट टायम तुमी तांकां क्वेश्चन विचारले तेजे ती आन्सरां ना जाली. काल जेन्ना हांगा शिवमोत्सवार इव्हेंट आशिल्लो तेणी अक्षरशा मिडियाक तेणी धमकी दिल्या थ्रेट दिलो की तुमकां सावड्ड्या तुमी हें लक्ष दिवपाची गरज ना आनी हांगासर धर्माचेर उलयल्लो आसलो. हांव ताका डायरेक्ट सांगूंक सोदतां तुमी आयज तुमचे पंच तुमचो आहा ZP तुमचो आहा आमदार तुमचो आहा. तुमी हें जें आतां कितें सांगलां पळय मिडियाक की तुमी फाल्यां हांगासर सावड्ड्या तुमी पळोवं नाका सावड्ड्या हें करूं नाका हेंच तुमी आयज CMा सांगलेलें न्हू. आयज आमचे लोक हांगा त्रासान पडलेले आहा. आज हिंदू धर्माचे लोक हांगासर रस्त्यार बसलेले आहा आनी ही जी शिटकावणी दिल्या ती तेणी शिटकावणी खरी आयज CMाक दिवंक जाय आसली. ते दीस तेणी सांगलां की आपूण हेजे कडेन उलयतलो म्हणून कोणा कडेन आमचो आमदार जो स्पिकर आहा गणेश गांवकार तेजे कडेन उलयतलो म्हणून सांगलें की हो जो प्रोजेक्ट आहा तेजेर आपूण उलयतलो. पूण आयज खंय जालें आतां 2 दीस जाले 2 दीस जावन सांगता म्हणून आयज कितले जाले 4 दीस जाले तरी पूण तेंचो येना. तशेंच आयज एक तेंचो आमदार येता विनय तेंडुलकर येवन गेलो तसोच दीपक पावसकर येवन गेलो परत आनी तेंचे ते कार्यकर्ता आनी पंच आशिल्ले. जेन्ना लोकसभेचें इलेक्शन येयल्लें तेन्ना हे सगळे एकटे जाल्ले एक वांगडा फोटो मारलेलो तेन्ना तशेंच मागीर हेजो आनी हेजे आमदाराचें इलेक्शन तेन्ना तुमी एक जाता जाल्यार आयज कित्याक तुमी एक जायना. आयज खरें आयज ह्या मिराबागच्या लोकांक तुमची गरज आहा तेन्ना तुमी एक एकटो कित्याक येता वांगडाच येना. कित्याक आयज हें BJP गव्हर्मेंट आहा तें अक्षरशा लोकांक फटयता आनी हांव आयज युथां कडेन मागता की आयज तें आमीश दाखयता पळय हेजें जॉबाचें तें आमिशा पडोंक जायना. आनी तशेंच आयज हे जे ओपन स्टेजीचेर येवन जर आयज मिडियाक धमकी दिवंक शकता जाल्यार आयज युथांक कित्याक दिवंक. ताका लागून आयज यूथ भायर सरना. सावड्ड्या हे जाल्लें आसा कित्याक आयज आमच्या वांगडा यूथ भोंवता पळय तेन्ना जे गांवांक सांगता हो तो तुमचो भुरगो RG वांगडा भोंवता तुमकां आमी कित्याक कामां लावंक म्हणून ताका सांग RG डायरेक्ट सोड म्हणटा असले ते थ्रेट दिता. आयज तुमी ओपनली धमकी दिता जाल्यार आनी फाटल्यान येयलो भुरग्यां कशें येतले भायर. सो आनी एक सांगता आमचे जे मिराबागचे लोक आहा
आयज जे चिंबलच्या लोकांक जसो लास्ट परक्यान आमी सपोर्ट दिला आर्जीन, तसोच मेळावली तसो आमी सपोर्ट दिलो, तसोच आयज मिराबागच्या लोकांकूय आमी तसोच सपोर्ट दितले टील लास्ट. जो परक्यान तेंगेलो प्रॉब्लेम सॉल्व जायना, इश्यू आनी तेंगे डिमांड सॉल्व जायना तो परक्यान आमी तेंच्या वांगडा आसतले. आनी एक ना एक दीस आमी दिसान दीस कोण ना कोण आमचो आरजीचो भुरगो तेंच्या वांगडा आसतलोच. आयज आमी एंट्री केल्या, आतां हे मोठे जातले आनी तेंकाय खबर आहा BJPक हेंकां फायट दिवपी कोण आहा ती आरजीत म्हणून. कित्याक ही एक अशी पार्टी आसा ती करप्शन ना आनी कोणा भियेना. आयज ते भुरगे जे उबे आसा ते आपल्या बलबुतीचे. आनी फाल्यां जर ह्या लोकांक कितें जालें जाल्यार आमी सगळे गोंय एक करपा आयज आयकपा ना. देव बरें करूं. बरें आहा, करेक्ट. यूथ चडशे आहा, हांगासर तितले यूथ दिसती पडना. तर तेन्ना यूथ फुडें सरता. करेक्ट. तर हें इम्पॉर्टंट दिसना तुका युथांनी आपलें लिडरशीप घेवप. ऑफकोर्स 100% म्हाका दिसता. आतां पळय प्रत्येक जाण जर आमी सुद्दां जर भुरगे आसत किंवा संकेत जर दिसत हांगा बसला आसतले. आतां एक बारीकशी तुमकां एक हें सांगता हांव, स्टोरी सांगता. जे यूथ जे भुरगे आसा तांकां खंय ना खंय जॉब आनी जॉब करून तांकां प्रेशरायज केल्ले वयता. कोणाक तुमी पळयल्ले आसतले जॉब स्कॅम कोणाच्या सरकारान जाल्ले, खंयच्या मंत्र्याचें नांव आयलीं, खंयच्या लिडर्साचें नांव आयलीं, कोणाक एक्सटेंशन दिलें. फक्त एक ते जॉबाचें एक आमीश दाखोवन प्रत्येक यूथ भुरग्यांक फोटोन दवरता. आनी एवरी इलेक्शनाक तेंची तीच स्ट्रॅटेजी आसता की बाबा आमी जॉब दितले. सो भुरग्यांक हांव तरी सांगता की कशें आसा एज अ आमचें जें जनरेशन जें वाडटा, मे बी जॉब्स आयज मेळटले फाल्यां मेळटले आनी ते कंटिन्युअस तेंच तेंचो एकूच स्ट्रॅटेजी आसा फॉर दीस पर्टिक्युलर करंट गव्हर्मेंट, की ते म्हणटा की आमी तुमकां जॉब्स दितले म्हणटा आनी खंय ना खंय तांकां बाकीच्या भुरग्यांक प्रेशरायज करता आनी फाटीं दवरता. सो खंय ना खंय हे लोकांक आतां कळोन येवपाक जाय. एस्पेशली हांव भुरग्यांक आव्हान करता आनी युथाक आवाज करता की बाबा फाल्यां जर तुमकां पिवपाक उदकूच ना किंवा जर फाल्यां जर कितें पोल्यूट जालें किंवा आनी कितें जर फ्लडींग जालें, तुमची कुळागरां बुडली किंवा आनी कसलो इश्यू जालो, जर खावपाक काय ना, पीक करपाक ना, ते जॉबाचे मागीर तुमी कितें करतले. सो सगळ्या लोकां कडेन मागता हांव की बाबा सगळ्या युथांक एस्पेशली अपील करता की तुमी जॉयन. आतां संकेतूय इज नॉट टॉय की बाबा कोण जाणटो भुरगो ना हांगा, तो एक यूथ कसो रिप्रेझेंटेटिव्ह करता. आनी अशें ना की बाबा कोणाच्या फ्युचराक हांगा जॉबाचो भंय आसा की हांगा कोण गव्हर्मेंट एम्प्लॉय ना. कोणाक फाल्यां प्रत्येक मनशाक दिसता की बाबा आपलो जॉब जावचो. पूण गांव सोडून आपलो जॉब न्हू, फाल्यां बाबा तुका रावपाकूच जर घर सारकें ना आनी तुजें जर सिस्टमॅटीक वेन तें तयार जाल्लें ना किंवा तुका बाबा बऱ्या भशेन फाल्यां उदकाचो जर तो इश्यू नॉर्मल तरेन जर सॉल्व जावना जाल्यार तें कितें. सो हांव सगळ्या युथांकूय अपील करता की बाबा प्लीज तुमी प्रोटेस्ट जॉयन जावचो. आनी जो पर्यंत चिंबलकारांक खरंच ते अजय कुलकराक वालर ज्या तरेन त्या लेवल तेणें व्हेलें आनी तेणें लास्ट पर्यंत गिव अप करनासतना तो कंटिन्युअस तेणें प्रोटेस्ट दवरलो. आनी एट द एंड ऑफ द डे तो प्रोजेक्ट जेन्ना स्टॉप जालो तेन्ना तो उठलो. त्याच लेवलचे आमी हे फुडें प्रोटेस्ट व्हरपाक सोदता. सो तुमी म्हणलें जॉबाची तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.